महाराष्ट्राचा रिझल्ट आणि झारखंडाचा रिझल्ट हे दोन्ही रिझल्ट लागले. महाराष्ट्रात महायुतीक NDA एकदम खूप मोठ्या प्रमाणातले बहुमत ऑलमोस्ट 233 सीट 288 पैकी हे NDA आणि महायुती हांकां मेळ्ळे आसा. हांव महाराष्ट्राच्या जनतेचे खूप खूप आभार व्यक्त करता आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, JP नड्डाजी, अमित शहाजी, एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्रजी आणि अजितदादा पवार हांचेय बी आणि आमच्या असंख्य महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. तांच्यांनी केल्ले कश्ट हे खऱ्या अर्थात आम्ही जे म्हणटा आणि केल्ली विकासाची कामां ही फळां काडली आणि खऱ्या अर्थात लोकांनी दाखवून दिले की लोकांचे मत हे विकासा खातीर आसा. लोकांचे मत जे हांवें म्हणटा तशें युवा शक्ती खातीर, नारी शक्ती खातीर, किसान शक्ती खातीर आणि गरीब कल्याणा खातीर आसा. फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात तेंच्यांनी ह्या डबल इंजिनच्या सरकारात महाराष्ट्रात केल्लो विकास वो गेल्या थंयसर 70 वर्सांक विकास जावंक नाशिल्लो अशा पद्दतीचो विकास तांच्यांनी ह्या फक्त 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात दाखवून दिलो. आणि विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत 2047 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न साकार करपा खातीर लोकांनी हे मतदान केल्लें आसा. काँग्रेस, उभाटा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट हांकां तांची जागा दाखवून दिली. तांच्यांनी सदोदीत म्हणजे लोकां मदीं विभाजन आणि लोकां मदीं डिव्हिजन हेच फुडें नारो दवरून तांच्यांनी राजकारण केल्लें. पण हे फावटी महाराष्ट्रांतल्या जनतेनी दाखवून दिलें की मत जें आसा हें विकासा खातीर मारपाक जाय. मत हें जें आसा हें सोशल वेलफेअर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाज्या खातीर मारपाक जाय. कोणूच खंयच्याच एका बळी न पडटा परत डबल इंजिन सरकार थंय निवडून हाडल्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. झारखंडात जरी आमचें सरकार निवडून आयलें आसत जाल्यार सुद्दां लोकांनी दिल्लें लोकमत ताजो आदर करता आणि झारखंडाचे आमचे नेते आणि बाकी सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. महाराष्ट्रातल्या नेत्यांक काँग्रेसच्या सदोदीत संवय जाल्ली आसता की हारल्या उपरांत ते ATM आणि बाकी सगळ्यांची कारणां सांगता. ती परत एकदा म्हणजे ती लोकशक्ती आसा, जनशक्ती आसा, ही युवा शक्ती आसा हे तेंच्यांनी याद दवरचें.